प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुमाचो 15वा विसवोर. वोर्ड 9 ते 11 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 15 वर्सेस 9 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो म्हज्या मोगान जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांगल्या आनी असो ताच्या मोगान हांव आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी म्हज्या मोगान म्हजी खुशालकाय तुमचे सवय आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी आयज ह्या 10 वडीर आमचो नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा जसो हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगान हांव आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. बाबूनो कितलीं सोबीत उतरां जेजूची. जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयल्लो तो देव तो पूण मनीस जावन येयल्लो आनी जेन्ना ह्या संवसारान तो मनीस जावन येयल्लो ताणें आमकां शिकयलें कशे भाशेन आमच्यान देवाच्या उतरान रिगून रावन जाता तें. तो म्हणटा जसो हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगान हांव आसा तशें तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यार. म्हणटच जेजू ह्या संवसारान आपल्या बाबाच्या मोगान कसो रावलो ताच्यो आज्ञा सांबाळून. म्हणटच बाबणीनो जेजू देवा कडसून येयल्लो. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक देव 3 जण. आनी आमी जाणो जेन्ना ह्या संवसारान जेजू येयल्लो तो आपलें मनशापण ह्या संवसाराक घेवन येयल्लो. म्हणजे तो सारको मनीस जावन येयल्लो. वय देव आसलो भितर ताजो आत्मो देवाचो आसलो पूण बाबणेनो जेन्ना ह्या संवसारान येयलो तो खालतो जालो एक मनीस जालो आनी ताणें आपल्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यो. म्हणटच तो आमकां सांगता ज्या भाशेन ताणें आपल्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यो बापाचो आवाज आयकलो जेन तो मागण्यांनी रावलो. आमकां शिकयलें कशे भाशेन रातभर तो मागणें करतालो. जशे भाशेन ताणें 40 दीस उपास केलो बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यो देवाचें उतर पाळलें. तो म्हणटा तुमी म्हज्या मोगान रावपाक जाय जाल्यार म्हज्यो तुमी आज्ञा सांबाळ्यात. म्हणजे जेजूच्यो आज्ञा खंय आसा पवित्र पुस्तकाचेर आसा. बाबूणेनो आमकां हांगा थी वचपाची गरज ना. कोण आमकां हें सांगता तें सांगता हें करूंक जाय तें करूंक जाय ह्यो सगल्यो काणयो सोडया. देवाचें उतर आमकां बरोवन दवरलां. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता आतां पवित्र आत्मा आमकां आजून शिकयता. म्हणटच आमकां आतां सांगता ह्या वेळार 2025 वर्सान ह्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां कितें सांगूंक सोदता तो आमकां देवाच्या उतरान आजून सांगतलो. तो आमकां आजून म्हणजे सामकें तें खोल हातें देवाचें तें आमकां शिकयतलो. म्हणटच भाव म्हणून देवाच्या उतरान जो कोण रावता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका देव पवित्र आत्म्या उद्देशीं शिकयता. म्हणटच पवित्र आत्मा जावन आसा आमचो गुरुजी. पवित्र आत्मा जावन आसा आमकां शिकोवणार. तो आमकां सगल्यो आज्ञा देवाच्यो शिकयता. आनी जो कोण पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकता पवित्र आत्मा सांगता तें उतर तो पाळटा. आतां बाबणीनो तो देवाच्या उतरान रिगून रावता आनी जेजूच्या मोगान तो रावता. म्हणटच जेजू ज्या भाशेन आपल्या बापाच्या मोगान रावलो ताणें आपल्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळून आयज बाबणीनो जो कोण देवाचें उतर करता देवाचें उतर सांबाळटा आपल्या काळजांत तो फकत आयकना पूण तें सांबाळटा कोत्ता पाळटा तो आतां जेजूच्या मोगान रावता. आनी जो कोण जेजूच्या मोगान रावता ताका कांयच उणें जावचें ना. ताका सगळें जें देवाचें फावो जाता. आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. खरेपणी एक जें आमकां जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय तें आमी जियेता. तर आयज बाबणेनो आमी इतल्या धर्मान बुडल्या जाल्यार इतल्या देवस्पणांनी बुडल्या जाल्यार इतल्या मागण्यांनी बुडल्या जाल्यार आयज आमी देवाचें भोगसणें मागया. वय
खूब लोक समजता की मागण्यांनी उरला म्हणून खूब आपणाक बरें काम करता आनी देवाच्या मोगान आसा म्हणून. ना बाबा म्हणून आमी चुकल्या. आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकोया. ताचो आवाज आयकोपाक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमकां जाय वेळ, आमकां जाय एका शांती जाग्यान ताचें उतर आयकोंक, ताचें उतर शिकोंक, तें उतर आमी सजमूंक. आनी आयज भावनो जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तें उतर आमी पाळटा, आमी जेजूच्या मोगान आमी रावता, आमी जेजूच्या मोगान आमी वाडत वेता. आनी पवित्र आत्मा आमकां आजून जाणवाय दिता देवाची, आजून शिकवण दिता उतराची, आजून आमकां म्हणटा ते भाशेन इंग्लीश म्हणटा ताका रेवलेशन नॉलेज, रेवलेटरी इन्फॉर्मेशन. म्हणटच जें कोण ह्या मनशांक सगळ्या संवसाराच्या मनशांक कळून येना आमकां कळून येता, कित्याक पवित्र आत्मा आमकां ह्यो सगळे सेक्रेट देवाचे सांगता. म्हणून हे सेक्रेट आमकां देवाचे आमकां कळोंक जाय जाल्यार आमी सगळ्या फुडें, आमी सगळ्या मनशां फुडें आसूंक जाय जाल्यार वी नीड टू बी अ हेड ऑफ एवरीबॉडी. कशी देवाच्या उतरा वरवीं, देवाच्या रेवलेटरी इन्फॉर्मेशन वरवीं. आनी तें आमकां सेक्रेट जेन्ना देव आमकां सांगता ताच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी, आतां आमी कसल्या त्रासान पडना. त्रास येत जाल्यार आमी ते त्रास पयस करपाक आमी पयलींच आमकां आमची तयारी आसता. आनी जो कोण ह्या संवसाराचो लोक त्रासान बुडला, कित्याक तांकां ह्यो वस्तू मेळना, तांकां सजमणी ना, आमी तांच्या फुडें रावता. आमी एक खरें भावार्थीचें जिवीत जियेता, एक खरें जोयतीवन जिवीत जियेता. आनी आमची आतां तयारी करूंक आमी सुरवात करता, कित्याक जेजू परतून येवपाचो आसा, तो आमकां मेळपाक येतलो. आनी आमी खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावत जाल्यार आमी एक पवित्र, एक भाग्यवन जिवीत जियोंक पावता. हेंच पवित्र जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं आमी जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.